Esperanza mundial, anotamitor suruya, wisoajco amci purbico, nome gitrocun kauya, suram citalim tai guru, santo sanula suruya. Guru Chikan Sadeva Kurdi Oimani Rantoni Devoya. Hallelujah, 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 Hallelujah. बापा तुका आमी दिनवासूं कायल्या ह्या दिसा खातीर सगळ्या बरेपणा खातीर आनी बावार्थान सायबीण मांयचे पुर्बेत आमी वांटो घेवया आनी आमी मिसाच्या बलिदानांत आमची सगळी मागणी बापाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्यानो, आयज पवित्र सभा भाग्यवंत आंकवार मारयेचो निश्कळंक गोरम सोंबो ही दोबाजीक परब समोरुमता. देवान आंकवार मारयेक आमचे सोडवणे पासत मूल जल्मा थावन पातकांतली निवारली आनी कुरपेन बोल्ली. हें सोत आयज आमी उगडास कोत्ता. जशें मारयेन होय म्हणून देवाच्या उतराक आपलें जिवीत समोर पिलें, तशें भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान देवाच्या उतराचो उजवाड ओन बावात्यांक दिवंक आपलें जिवीत भेटयलें. तांचे भाशेन आमी जियोंक आयचो विशय आमकां आपयता. वचात, देवाच्या उतरा पोरमणे जिविताचो प्रचार करात. हीच कृपा ह्या मिसांत आमकां मागुया. भयणी भावांनो, हे आमचे भयणीन आयच्या मिसाचो सेवाधर्माचो विशय आमच्या दोळे मुखार दवरला. वचात, देवाच्या उतरा पोरमणे जिविताचो प्रचार करात. सायबीण मायन हेंच आपल्या जिवितांत केलें आनी भाग्यवंत फ्रांसीस सेवेरानूय आपल्या जिवितांत करून हें देवाचें उतर आमकां पाठयलें. पूण जायते फावटी ह्या देवाच्या उतराचो प्रचार आमी करूंक ना. घोडे लॉजल्याव भियेल्याव आनी दुसऱ्याय पातकांची हे वेळार दूख धरून काल्तिकायेन बापाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकींक सोर पळयता देवा आनी तुमकां बावडलो. म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान चारून वायट जावन बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवतांनी मोगता आनी तुमकां बावडलो. म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पोदेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia
आमी सगळ्या बरेपणा खातीर केज भाशेन सायबीण मांयच्या देण्या खातीर आमी दिनवासुया अर्गां दिवया. सगळीं बरोबर महिमा देवाक उंचोगी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोर पदवीदार देव बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवाचो आमी तुका वखणटा. सुमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सुमया देवा देवाचे शेळी, तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्यान सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. हे वेळार आमच्यो गरजो, आमच्यो मागणी सायबीण मांयचे आनी भाग्यवंत फ्रांसाचे विणवणेन बापाक उबारुया. सर्वेस्परा उर्चित देवा, मनीस जावच्या तुज्या पुताक फावो तसली आवय दिवचे खातीर त्याच पुताचें मरण आदी फुडेंच तुज्या दोळ्या मुखार दवरून आंकवार मारीक तुवें गोरब स्वभावांत निश्कोडूंक केली आनी तिका पवित्र आत्म्यान भरून तुज्या देवीक जिवितांत घेतली. हे तुजे अप्रूप रचणे खातीर संतोशाच्या उमाड्यांनी आमी तुका वाखाणटा. आनी तुवें आमकां निर्मिलाय तें काम तुजे मोहिमेक फावो ते भाशेन आमी करच्याक आमकांय मारये मायेचे विणवणेन दिसान दीस अदीक निर्मोळ आनी पवित्र कोर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं कर देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता, राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान आदावाक उलो करून विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगलो आसा म्हूण भियोन लिपलो. देवान विचारलें, तूं विंगलो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आडवाडलोल्या रुखाचें फॉल तुवें केलें बी कितें? आदावान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली. तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सोरपान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हणलें, तुवें अशें केलाय देखून सगळ्या गोरवांशीं जनावरां आनी रानोत जनावरां परस तुजेर व्हड शिराप पडूं. सगळ्या तुज्या जिवितांत तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी दूल खातलोय. तुजे आनी बायले मदें आनी तुजे सोंस्ती आनी तिचे सोंस्ती मदें हांव दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजे मोस्तोक माडयतली आनी तूं तिचे कोंटेक चापतलोय. आदावान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें कित्याक ती सगळ्या जिव्यांची आवय. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केलीं ओचोरयां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवीत बावल्यान जोयत व्हरून सोडवून दिली. जबाब, सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. इस्रायलाचे कुले ताईं आपलो तीर विस्वाशी मोग
मनान दोन सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली, राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब: सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. शेकांशेक प्रितमेचेर देवाची सोडवण फांकली, आख्खे पृथ्वेर गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून गाव, आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब: सर्वेस्पराचे नवें गीत रचून गायात. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सोबे सोर्गीच्या सगळ्या आत्मीक देण्यांनी बोल्ल्यांत. संवसार रोजच्या आदीं आपणा मुखार पवित्र कोतावीन आनी मोगान बोल्लेली जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सोबे बिचून काडल्यांत. जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी आपले आपणायलोली भुरगीं जावची म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायलें. देवाचे कृपेची उदार येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुता सोबे आपणे आपणा बोल्लेलेपणान फावो केल्ले आपले कृपेचे महिमा आमी वाकांचे खातीर देवान अशें केलें. देव आपले कुशे प्रमाणे सगळे थारायता आनी चलयता. तो ताणेंच ह्या आपल्या पूर निर्मोपणा प्रमाणे आमकां जेजू सोबे आपली मन बिचून काडली. ताची महिमा आमी वाकांचे खातीर क्रिस्त येवचे आदींच ताचेर बावाट तेवतोले पर्जा जावंक ताणें आमकां आदीं फुडें नेमलां. देवाचे उतर हें. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. नमान मारिये कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर देव तुझे सोबे, सुदय गे तूं ओसऱ्यामध्ये. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसू, तुमचे सोबे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सोव्या म्हयन्यांत नाझरेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोयरी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नांवाची एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जालें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कृपेन भरलोले, सर्वेस्पोर तुजे तांय आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम गाबोरली आनी हें नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, पिवूं नाका मारी, देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेज जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें श्वासण सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जॅकोबाच्या घराण्याचेर सासनाच्या सासनाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन
देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलो संबंद ना म्हणटूच हें कशें घडटलें? देवदूतान जाप दिवन म्हळें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजे सावडी घालतली. हेच खातीर तुजे तावन जल्मतल्या त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पडे तुजे सोयरी इलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांसडी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेदना मारयेन म्हळें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकर, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमणें. आनी देवदूत तिचेर सरशिल्लो कट चल्लो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने According to God, Christ. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आज पवित्र सभा दोबाजीक परब समोरपता बाग्योत आंकवार मारयेचो निश्कोडूंक गर्भ संभव. आनी हे परबे सोमयार आयच्या सेवा धर्माचो विशय वचात देवाच्या उतरा पोरमणे जिविताचो प्रचार करात. हिल्डा म्हणलोलें एक तरणाटें आवय बापायची एकलूच धूव बॉम्बेतान गोंयांत सुटयेक आयलोली आनी सुटयो सोंपल्या उपरांत गाडयेची ट्रेनीचेर वचूंक भायर सरली. घरांतली भायर सरून सुमार 2-3 मिनिटांची वाट चल्ल्या उपरांत धुयेन आपल्या आवय बापायक म्हणलें, मामी हांव रोकडीच परत घरा वचून येता. आनी अशें म्हणून आवय बापाय मनांतल्यान मातसो दुयेचेर तिडलो, पूण कांयच म्हणूंक ना, कित्याक गाडयेचो रेल्वेचो टायम जातालो. हें चेडूं घरा गेलें, दार उगडलें, देवाचें उतर जे भाशेन सदांच वाचतालें त्या दिसाक तें वाचूंक विसरलें आनी देवाचें उतर आपल्या जिवितांत वाचलें आनी देवाचो आदार आनी सायबीण मांयचो आदार मागून भायर सरलें. येता म्हणसर मातसो उशीर जालो आनी ती रेलगाडयेचे स्टेशनाचेर पावता म्हळ्यार ट्रेन गेली. आनी ट्रेन गेली म्हूण आवय बापूय ओदिकूच चेडवाचेर तिडलो, तुका लागून आमची ट्रेन गेली, ट्रेनीक आमी तिकेट काडलोले, पयशे गेले, आमी मुंबय वचपाची आसली ती उरली. आनी भाशेन सोबार तोरेनी आवय बापूय धुवेक उलोवंक लागलो. चेडूं मोन्यांनी ओगेंच आसलें, आवय बापायची उतरां सोंसून घेतालें आनी कांयच उपाय ना जावन परत घरा गेली, चिंतून आमी मेवता तेन्ना तिकेट काडून परत बॉम्बे येतली. दुसऱ्या दिसाक पेपर उकडून पडे जाल्यार जे ट्रेनीक बसून ती बॉम्बे वचपाची आसली ते ट्रेनीक ओपसोयेक एक्सिडेंट जाता आनी जायतो लोक मरता आनी जायतीं जाणां जोखमी जातात. आनी तेन्ना आवय बापूय धुयेक म्हणटा, बाय आमी चुकलीं, तुका आमी वायट शब्दांनी पाचारलें, तुका लागून आमकां लेट जाता हे भाशेन तुका आमी जाय तें उलयलें, पूण आज तुकाच लागून ह्या ओपसोयकांतली आमी वाटोवली. आनी तेन्ना भुरगें म्हणूंक लागलें, मामी हांव घरा परत गेलां जाल्यार सदांचे भाशेन हांवें देवाचें उतर वाचूंक नासलें, हांव विसरलें आमच्या तयारीच्या कामाक लागून. त्या खातीर हांव परत घरा गेलें, देवाचें उतर वाचलें आनीक हांव तुमच्या सांगाता आयलें. आनी हे घोडणे वरवीं घोडी देवानूच आमकां राखली, सांबाळली म्हणून ती देवाक आर्गां दिवंक लागली. भयणी भावांनो, ही एक घोडी घोडणी वो एक काणी, पूण आमकां संदेश पाठयता. आनी तो संदेश म्हळ्यार ह्या तरणाट्यान आपल्या जिवितांत देवाच्या उतरा वरवीं आपल्या आवय बापायकूच प्रचार केलो.
देवाचें उतर कितलें ओकोंड, देवाचें उतर आमकां राखता, सांबाळटा. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियत जाल्यार बापाची आमी खुशी करता. आज पवित्र सभा जेन्ना साविणमांची आंकवार मरीचो गौरव निश्कोडून गौरव सोंपता ही परब सोंपतना आमच्या पाप साहेबान P.O. पाप साहेबान नव्यान 1854 वर्साक एक सोद परगोट केलें आनी तें अशें इनफॅलिबिलीस देवूस म्हणजे वर्णन करूंक जायना तसलो देव, वर्णन करूंक जाय नासलोलो देव. ही सायबीणमांची परब जल्माक आयली आनी 4 वर्सां उपरांत मार्चाचे 25 1858 वर्साक सायबीणमाय फ्रांस देशांत लुड्स गांवांत बेर्नादेत हाका दिश्टी पडली आनी अशें म्हणलें, हांव ती पातका विणे सांभोवलोली तुमची आवय. भयणी भावानो, पाप साहेबान ताका स्फूर्ती मेळून ही सायबीणमांची परब हें व्हडलें बाग, व्हडलें देणें ताणें परगोट केलें आनी आज मेरेन ही सायबीणमांची परब आमी सोमोरपता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आदाम आनी एवेची खबर. ही घडी आमी जायते फावटी आयकल्या आदाम एवेची खबर. जेन्ना देवान तांकां रोचली, एकामेकाक सांगात दिलो, ओरोण्यांत घातली आनी सांगलें सगलें खायात, जियात, पियात, पूण एकाच झाडाचें फळ खायनाकात. आनी जेन्ना हें फळ खायलें तेन्ना कळून आयलें ती विंगडी आसली म्हूण आनी ती आपली कूड लिपयताली. देव म्हणटा तुमी कितें केलें? आनी तेन्ना एव म्हणटा सोरपान म्हाका नाडली, आदाम म्हणटा आपले बायलेन नाडली आनी हे भाशेन एकामेकाचेर हें फातोक ती घालताली. आपणाची चूक आपूण चुकला हें ओडकून घेवंक ना, पूण आपस्वार्थीपणान आपणा खरेंच देवा सारकी आमी जातोली ही आस धरून हें फळ खालें आनी पातोक ह्या संवसारांत आयलें. पूण हें पातोक काडून उडोवंक देवाची विचित्र मांदावड आनी ती म्हणल्यार आंकवार मोरे सोबे तिका कसलेंच पातोक नासतना जल्माक हाडली आनीक तिणें आमकां पूत दिलो जेजू क्रिस्त. म्हणटूच मारिया जावन आसा नव्या कोरांत एक नवी इवा आनीक जेजू जावन आसा नवो आदाम. मारये वरवीं आनी पुता वरवीं आमकां परत फातकांतली देवान सोडयली आनी खरेंच सोडयली. तो दुसऱ्या वाचपांत भाग्योन पावलो एफेसकारांक बरयलेले चिठींत म्हणटा, संवसार रचचे आदीं देवान क्रिस्ता सोवें हे विचून काडलेली परजा, आमी विचून काडलेली परजा आपल्या पुताक कुर्सार मरून ही सोडवण आमकां फावो केली आनी आज खरेंच आमकां सोडवण फावो जाली. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी जाणा परत परत हे शुभ वर्तमान घोडी आमी वाचलां, आयकलां. अदी करून नातालाच्या काळार देव एक विचित्रपणी सायबीणमांयक विचून काडटा. देवाच्या पुताची आवय जावं आनी हेच खातीर सायबीणमांय तिका कसलेंच पातोक नासतना जल्माक हाडलेली. कित्याक देवाची येवजण आसली ही आंकवार वरवीं हांव संवसाराच्या सोडवणदाराक म्हज्या पुताक संवसारांत धाडटलो आनी होच पूत मनशा कुळाचे सोडवणी खातीर ह्या संवसारांत येवन जायते कोस सोंसतलो, देवाचें उतर परगडटलो, उचोरया मिलाग्री करतलो, शेकी कोश्टवतलो, कुर्सार मरून आमकां जैतिवंत करतलो. आनी हेंच देवाच्या पुतान जेजून केलें. पूण जेन्ना देवान सायबीणमांयक विचून काडली, सायबीणमांय घुस्पली, हें कसलें अजाप. आनी तेन्ना बोडव्यान सांगलें ही देवाची येवजण, देवाची खुशी. आनी सायबीणमांय कांयच म्हणून नासतना सगल्या सादेपणान सगली काल्तिकायेन म्हणटा
ही आसा हांव देवाची चाकोर जावं म्हजें सोबें तुज्या उतरा पोरमणें. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमी 3 वस्तूंचेर नियाड करुया. पयली, मारिया देवाच्या उतराक होयकार दिलो. तेणें देवाचें उतर आपल्या जिवितांत पाडलें. देवाचें उतर वय म्हणून तिच्या कुसब्यांत रीग घेतली. देवाच्या उतराक तेणें मान दिलो. देवाच्या उतराक ती कालती रावली आनी ह्या देवाच्या उतरा वरवीं तिचें सोबें सुफोड पीक आमकां मेळ्ळी. हेंच देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमी वाचता काय? घडी वाचलां आसतलें, पूण तें जिवितांत पाळलां काय? हें देवाचें उतर आमी झेल्यांत काय? भयणी भावांनो, देवाचें उतर आमी जाणा एक तोरसादी सारकें दोनाय वाटेन पाजलोलें. तें केन्ना आमच्या काळजांत रोमता, केन्ना तें आमचे जिवितांत भितर सरून बदलणी करता. आनी देवाचें उतर केन्ना आमकां आमचें जिवीत बदलून देवाशी हाडटा तें आमी नोकळो. ते खातीर देवाचें उतर वाचल्यारूच पुरो ना. देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आपणावया, देवाचें उतर आमच्या जिवितांत घालुया आनी ह्या देवाच्या उतराचो प्रचार करूंक आमकां आदार मागुया. दुसरे सुवातेर मारिया भावार्थाचो आनी मागण्याचो नमुनो. भावार्थाची आवय ती सादी जिवीत जेल्ली आवय ती. जेन्ना हे भिजमीत तिचें सोबें बडव्या वरवीं देवान तिका परगोट केलें, ती भियेली. पूण तरी आसतना भावार्थान तिणें सोत मारलें. ही देवाची येवजण, देवाची खुशी. तिच्यान सोंपेपणी म्हणूंक जातालें, ना, म्हाका भुरग्याक जल्माक हाडपाक नाका, म्हजें नांव पिड्यार जातालें. पूण ना, खालतीकायन ही देवाची येवजणीक ह्या भिस्मिताक तिणें होयकार दिलो, भावार्थान होयकार दिलो. दुसरे सुवातेर ती मागण्याची माय आसली. मागण्या वरवीं देवानूच तिका कुरपा दिली देवाच्या उतराक होयकार म्हणून. आनी अशें करून ती भावार्थान जियेल्ली वस्तोरी, मागण्याची वस्तोरी आमकांय भावार्थान जेवंक आनी मागणेची मनशां करूंक आपयता. पूण आज आमी बारीकसाणें पळयत जाल्यार आमच्या दुखाच्या वेळार, कश्टांच्या वेळार, आडकुडीच्या वेळार घोडी भावार्थ हालता. आमचेर पिडा आयल्या, घरांत ओद्रुश्ट आयला आनी भाशेन आमी देवाचेर शीण करता, सायबीण मांयचेर शीण करता. देव आसा जाल्यार ह्या देवान कित्याक धाडला? सायबीण मांय कित्याक म्हजे मागणें आयकना? देवाच्या उतराचो आमी प्रचार करचे सुवातेर आमी देवाचेर शीण करता. भयणी भावांनो, जावं पातकी जावं वायटो बी देव आमकां केन्नाच सांडिना. पातक्या खातीरूच देवान आपल्या पुताक जेजूक ह्या संवसारांत धाडलो. तर आमी भावार्थान जेतना मागण्याची मनशां जावंक वावरुया. आज कितलीं जाणां म्हणटात, फादर वेळ खंय आसा मागणें करूंक, पूण आमकां वेळ आसा मोबायलाचेर खेळूंक, टीव्हीचेर टीव्ही पळोवंक, दुसऱ्या वस्तूंनी मिसोड जावंक, पूण मागण्याक वेळ ना, तेर्साक वेळ ना. कितले पावटी आमच्या घराब्यांनी तेच करिनात. कितले कुटुंब, जायते कुटुंब, जेन्ना भुरगे आमकां मेळटात, बाबरे तूं घरांत मामी डॅडी तेच करता, केन्नाय करता, केन्नाय कित्याक जेवना आमी? 3-4 पावटी जेयताय दिसाक, पूण तेच केन्नाय. देव सोजमता आमकां. भयणी भावांनो, देव सोजमता, पूण मागण्या वरवीं आमी देवाच्या संबंदांत जेता, मागण्या वरवीं आमी देवाक प्रचार करता. तर आमी मागण्याची आनी भावार्थाची मनशां जावंक वावरुया. दूख येता, आदोड मोड येता, तीर भावार्थ आमी दवरुया. देव आमकां केन्ना सांडिना, सोडिना. आनी तिसरे सुवातेर मारिया निर्मोळपणाची वस्तोरी. ती नितोड निर्मोळ जेली आनी देवाचो गूट तिचे सवय आसलो म्हूण देवान पातका बिणे तिका गर्भ संभोवली, जल्माक हाडली. आमी आमचें जिवीत देवान दिल्लें देणें कितलें नितळकायेन निर्मळपणान आमी जेता काय. जेन्ना आदाम आनी एवेक देवान रोचली आनी ओरोण्यांत घातली, ती बिंगडी आसली म्हूण तांकां खबरूच नासली. पूण जेन्ना तिणें पातोक आदारलें तेन्ना तांकां गमून आयली आमी बिंगडी आसात.
झाडाची पानां काडून आपली कूड लेटोवंक सोदतात. देवान म्हणलें खोड बी खालें आनी मागीर आमी जाणां. इवान सोडपाचेर घातलें, आदामान आपले गोरकांची हिवेचेर घातलें आनी भाशेन एकामेकाचेर घालता. हेच भाशेन भयणी भावांनो, जायते फावटी आमच्या जिवितांत ह्या निर्मळपणाचेर नियाड करतना मिसांत आमी कसलीं आंगोस्त्रां घालून येता काय. आतांची मॉडल फॅशन हांव म्हणना, आय एम नॉट एगेन्स्ट द फॅशन. पूण फॅशन करपाक ही रीत मर्याद आसता. कितलीं भाव भयणां, कितलीं ओदी तरणाटीं न्हेसतना आपली कूड दाखयतात. मिसांत हे भाशेन वांटो घेतात. अशें करून आमचेंच निर्मळपण आमी ओगडायता. कितलीं भाव भयणां पोजडी पिक्चरां पळोवन आपलें मन आनी आपलें काळीज निर्मळपण ओगडायतात. कितलीं आमची भाव भयणी असले वायट स्वभावाचें जिवीत जिवन आपलें निर्मळपण ओगडायतात. आज जेन्ना आमकां साबीण माय देख दवरता हे निर्मळपणाची, आमी देवान दिल्ली ग्रेस्काय हें निर्मळपण सांबाळुया, जिवंक वावरुया. हुस्कोत आमी पडटलीं, काला पडटलीं, पूण त्याच पवित्र आत्म्या उद्देशी ह्या सैतानाक आमी नाश करून सैतानाच्यो ताळण्यो आमी पयस करून आमच्या जिवितांत आमी नितळ निर्मळ जिवया आनी आमची उतरांय आनी आमच्यो खोर्न्योय नितळ निर्मळ जावं दी. तो प्रितीच्या भयणी भावांनो, खेरीत भाशेन भाग्यवंत फ्रांसीस सावेरान आपल्या जिवितांत देवाच्या उतराचो प्रचार केलो. आपलें घोरदार सोडून इस्पायनाक सावन गोंयांत आयलो. हें देवाचें उतर ताणें परगटलें. देवाचें उतर तो जियेलो आनी ह्या देवाच्या उतराचो ताणें बरो प्रचार करून आज आमच्या गोंयांत आमकां हो भावार्थ दिलो. आमकां हें देवाचें उतर दिलें. आमकां मागण्याची मनशां ताणें केलीं. आज आमी धांवून धांवून ताच्या पांयाशी येता जाल्यार ताची इल्लीशी तरी आमी शिकवण घेवया. जे भाशेन तो देवाचें उतर परगटूंक गोंयांत आयलो, हेंच देवाचें उतराक आमी मान दिवया. देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आपणावया. देवाच्या उतरा वरवीं देवाची कुशीक आमच्या जिवितांत कितें तें ओडकून घेवन देवाचें उतर वेव्हारांत घालुया आनी दुसऱ्यांकूय देवाचें उतर जिवंक आमचे देखी वरवीं शिकोवया. हें ताणें आपल्या जिवितांत पाळलें आनी आमकांय शिकयलें आनी आमच्यान तें करूंक जाता. तो भाग्यवंत फ्रांसाची मोजत मागून ह्या देवाचें उतर जिवन प्रचार करूंक आमी वावरतना हेच साबीण माय जी आमचे खातीर देवान तिका विचून काडली, देवाच्या पुताची आवय जावं, तेच साबीण मायक फुडें घालून आमकां कृपा हे मिसांत मागुया. आमचें जिवीत देवाच्या उतरान विणलोलें आनी हें देवाचें उतर आमच्या जिवितांतल्यान खोर्न्यांतल्यान परगट करूंक प्रचार करूंक कृपा मागुया. उबी रावन हे वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया म्हणून सत म्हणटा देवाक सोर पुरेदार बापा स्वर्गांत आनी पृथ्वीचेर आसता आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरविसवालो आंकवार मयेंतान जल्मलो पोंस पिलाता ताणें खूब सोंसलें ताका क्रुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका लिखिपिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यातलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोर पवित्र देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांचे वेल्याचे मुंज घेतलो सत म्हणटा पवित्र कातोलीक पवित्र भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसणे फुडेचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. जेजून म्हटलां मागात असल्याच भावार्थान बोरवंशान भरून हे वेळार आमच्यो गरजो आनी मागणी बापाक उबारुया.
आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी कसलेंच अंतर आनी भेदभाव करिनासतना सगल्यांची सेवा करूंक आनी तांकां जेजूचे रुपकार जावंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. ह्या क्रिस्त येण्याचे काळान आमी क्रिस्ताक जागृत आनी तयार मेळूंक आनी उजवाडाचे कोरण्यांनी आमचें जिवीत भरूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मारये भाशेन आमी आमच्या कुटुंबांत आनी समाजांत जाणट्यांची आनी कश्टतोल्यांची सेवा करूंक बापाची कृपा सगल्यांक मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे देखीन आमी आमचो बाबाट खोलावंक आनी मागण्यांतल्यान ताळण्यांचेर आनी वायट विघ्नांचेर जैत मेळोवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सर्गीच्या मोगाळ बापा, कालतिकायांच्यो मागणी तुजे मुखार दवरल्यान ती तुजी खुशी जाल्यार आमकां फाव कर म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. समर्पिता आमची मनां समोर पळोवया. आत्मीक तयार करता काळजां आमची तयार करया. यात्नीक रस पेटयता आमी आमची जीण भेटोवया. क्रिस्ता रगत कोण भिता पिवंक आमी आयली जावया. सुर्गीचे मन तयार जातले भुगतान मारूंक लागीं सरया. क्रिस्ता रगत दिवून जातले आमच्या आत्म्याक धादोस करया. म्हज्या भयणी भावांनो, हे मोचें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. ओ पवित्र बापा, आंकवार मरेच्या निश्कडून गोरब संभावा पासो तुका दिनवासून हे वाकाणेचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. ताचे वरवीं सोर्ब गुन्यांवांतली आमी दिसान दीस मेकळी जावन आमचें निर्मोळ जिवीत तुका मानता तसलें वाकाणेचें बलिदान जावंक पावूं हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा सासनाच्या देवा सोर्ब काड्यान सोर्बताय आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोव भाग्यवंत आंकवार मारीक जेन्ना तिचे आवयन आपल्या कुसव्यांत सांबाळली
तेन्ना मूळ पातकाच्या सोर्प कोतांतली तुवें तिका खेरीत मोगान निवारली आनी कुरपेचे बोरतेन पवित्र केली. सगळो अपराध आमचो काडून उडोवंक निर्मिल्लो निश्कोडूंक निरपराधी मेळ्ळो. तुजे कुशेन मनशा सोयबान जावचो आसलो कोरोपूत आंकवारी मरयेचो. देखून तुज्या पुताक फावत असली अप्रूप अजापान तुवें आवय रचली. अशेंच ही तुजी धूव जावंक पावली. ओरोम आनी कुणा पवित्र सोबेची जिदूचे कोथमीर नाचलोले रुपवंत पोतिनेची. तुज्या भुरग्यांच्या दोळ्या मुखार पवित्र तायेचो आरसो करून दवरची. निश्कोडूंक आंकवारी परस उत्तम वरती दुसरी कसलीच रचना तुवें येवजिल्ली कदींच भायर सरली ना तुज्या हातांतली. आनी तुजे पोरचेक तुजें बरेपण आनी दया मागतली अदीक श्रेश्ठ शारोतीन मेटची ना दुसरी. देखून तुज्या दुतां भोगतां सांगाती संतोशाच्या उमाड्यांनी आमी तुजी स्तुती गायता. संसार बोला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या मोगाच्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ह्या उंड्यान सोरे बरोबर आमचें सूख दूख खुशालकाय तुका आमी भेटयता. मानून घे पवित्र कर जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. सोम्या जेसू तुजे मरण आमी सोगलोता तुजे पुनर्जीवन पोरगोटा तुज्या येद्या गोत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता वाकाणटा आनी आर्गां दिता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गौरी बापा, सिमियांव आमचा आदारी विस्मा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमकांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसरीत मुखामोर पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माई सांगाती
तिच्या पोती भाग्यवंत जुझे, भाग्यवंत दोता, भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटली. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजून आमकां मागणें शिकयलां. हेच मागण्या वरवीं आमी सायबीण माय भाशेन देवाचें उतर आमच्या जिवितांत पाडूंक, तें देवाचें उतर दुसऱ्यांक परगटूंक आमकां जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान कृपा मागुया. आमची बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक राज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सगळ्या वायटांतलीं, विघ्नांतलीं, पातकांतलीं, पिडेंतलीं तूं आमकां निवार. दया करून जिवितांत सोंसकाय, शांती, मोग, कुडीची आनी आत्म्याची बरी भलायकी दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतलीं सुटोय आनी सोर वाकांतांतलीं वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. खुशालकायेन आनी मोगान हसत्या तोंडान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुमया जेजू क्रिस्ता तुजी कोड्यान रगत आमी आतां शिवंक वेता. ती आमचे जोडटी आनी कास साडना जावं, पूण तुजेच काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक बरी भलायकी आनी वखद दी. हे जेजूक सायबीण मायन आपल्या कुसव्यांत घेतलो देवाच्या उतरा वरवीं. आनी हो जेजू आपलें उतर आमी परगटूंक प्रचार करूंक आपयता. ही देवाची शेडी संवसाराची पाप काडटा ती हे जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्या ते आमी खरें सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. बाबा भयणीनो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला, फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक घेवचे आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबे रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
तुझी गौरव सुखी सोपी सोशे उदो उजा दिव्या पोपिस्लेचे jątrok zolu polubicie uja divya popislicie jątrok zolu polubicie tuji Bogu magna dziwi na Bodzisu ani podwi तुझे Bogu magna dziwi na Bodzisu ani podwi witam Jesu purna karsa tela ponti tela vine katololo ruka kago Vigololo curisado Catololo rucacado Vigololo curisado Tuji Bogu magna dziwi na Bodzisu ani podwi तुझे Bogu magna dziwi na Bodzisu ani podwi भावा भयणीनो जिवे जेजू ह्या वेळार आमी शेवला आमच्या काळजांनी तो वस्ती करता आमकां कुरपेन तो भरता ह्या वेळार आमचे दोळे धांपून ओगेपणान ताका उमेदीन वासुया सगळे आमी उबे रावया प्रार्थया बापा ओचोऱ्या विजमिताच्या घडणारा बाग्योंत आंकवार मारेन तुज्या भोव पवित्र पुताक आपल्या कुसव्यांत घेवचो आसलो देखून तुवें तिका मोड पातकाच्या कोतांतली निवारली आनी तुज्या जिवान सुभावपणी भरली त्याच तुज्या पुताक ह्या संस्कारांत आमी घेता देखून ताचेच वरवीं आमकांय दिसान दीस ओदीक निर्मोळ आनी पवित्र कोर आनी उतरां वाडट्या जिविताचे बोर्तेक आमकां पावय आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सगळे आमी बसुया बाबा भयणीनो आयज मिसाची भेट समोर उरलेले फादर ब्रिटो तशेंच आमच्या सापेद्रीच्या फिरगोसकारांक आनी सह बलिदानान वांटो घेतले आमच्या यादनीक बाबाक आमचे दिनवास तशेंच गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास भाग्यो फ्रांसीस शावेराच्या रेलिंकाच्या कोणीच्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 7:15 8:30 9:15 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30 5 आनी 6:15 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले कोणी कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलेले आसा थंय वचून ते करूं येता कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत आयज 3:30चे मीस भेट समारंभ डायसिसन कमिशन फॉर सेक्रेड म्युजीक
फाल्यां भोव श्रेश्ठ ऑस्वर्ल्ड कार्डिनल ग्रेशियस 2012-15 इंग्लीश भाशेन जातोल्या मिसाचेर मुखेल येजमानपण चलयतलो. Tomorrow, His Eminence Oswald Cardinal Gracious will preside over the 12:15 p.m. Mass in English. डिसेंबराचे 13 मद्रास मैलापूरचो आर्चबिशप भोवमानेस जॉर्ज एंटनी सामी 2012-15 इंग्लीश भाशेन जातोल्या मिसाचेर मुखेल येजमानपण चलयतलो. On the 13th of December, Most Reverend George Anthony Sami, the Archbishop of Madras and Mylapore, will preside over the 12:15 p.m. Mass in English. ह्या दिसांनी डिसेंबराचे 4 तारखेर थावन जानेराचे 5 तारखेर पर्यंत मिसाक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बाजिलिकाच्या लिटर्जी डेस्का तुमकां घेवंक मेळटल्यो. शेवटाच्या आशिर्वादाक सोगले आमी उबे रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं, आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तोकले बागोयात आनी दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब आमेन. भाग्योंत आंकवार मारेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली. तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूंक. आंकवार मारये उदेशी जिविताच्या रचणाराक तुमी घेतलो. ती तुमकां सदांच आपल्या गोपांत बाळगून दवरूं. आज आंकवार मरेच्या परबे दिसाक तुमी संतोश भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां बरों आनी आमचे आंकवार मायेचे मोजोतीन सासणाच्या संतोशाक आमी सोगलीं पावूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन देवाचें उतर प्रचार करून जेवंक तुमकां धाडटा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराक मागणें सोगलीं बरोबर. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराक जेजूच्या उपकारान तुजें जाणें सोगलेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूं देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतां आनी आतां आमचे पासत तुजी विनंती मागता. तुज्यो खासगी करचो ह्या वेळार बापाक तूं उबार. आमच्या ओत्रेक बाबाक मानतात तसलें जाल्यार तुजी विनंती ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकांता. आमेन.